मॉन्ट हिल आमी ऑलरेडी एक आउटपोस्ट जावचो म्हणून एक प्रपोज केल्लें आसा. तेंवूय काम चलिल्लें आसा. मॉन्ट हिलाचेर वयर ग्रावंडा कडेन थोडो जागो आसा ओपन आनी थंय एक पडके कशें एक हें आशिल्लें स्ट्रक्चर आशिल्लें. सो दिगंबर सरान तें रेनोवेट करून घेतिल्लें आसा स्ट्रक्चर आनी आमी प्रपोज केला की हो ओपन स्पेसीचेर तें आशिल्लें आनी कोणाचें कांय नाशिल्ल्या कारणान आमचो थंयसर पुलीस आउटपोस्ट बीट पोस्ट हो जरुरी आसा लुकींग इनटू द लोकॅलिटी ओवर देर at Monte Hill, and so we are every day trying to look into that so that we make it ready. आणि आता नियरली आय वूड से 99% रेडी जाल्ली आसा. आज हांव ते टॉयलेट बाथरूम बीन सगळें पळोवपाक गेल्ले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स जावं फॅन अशें करून. सो आमी ती चालू करूंक सोदता. म्हणजे मॉन्ट हिलाचे बीन जे लोक आसा तांकां पुलीस स्टेशनाचेर ना थोडे स्मॉल तेंच्यो कितें कागाळ्यो आसा, एप्लिकेशन्स आसा, हे थंय घेवपाक शकतले आनी थंय बीट पोस्ट आसल्या उपरांत पुलीस प्रेझेन्स आसतलो आनी सर्वेलन्स आसतले बॅड कॅरेक्टरांचेर. थंयसर ओपन ग्रावंडाचेर कोण येता वता हांचेरूय सर्वेलन्स उरतले असो म्हणून म्हजो एक प्रयत्न चलिल्लो आसा. शॉर्टली आमी तयारी करता की आमी ताजें एक उक्तावण करतले आनी जी सराक बीन आपोवन उक्तावण करतले आनी ती ऑपरेशनल करतले वीच वील बेनिफीट दी policing as well as for the public. So I'll be requesting the chief officer and municipality also for undertaking this before we could start with this outpost so that cleanliness also is done. And we will emphasize with sensitization for the public over there to see that cleanliness is maintained there. मडगांव एरियेक वाडट्या क्रायमाचेर कंट्रोल करपाक लागून दक्षिण गोंय पुलिसांनी एक स्टेप घाल्लें आसा आनी तांणी आतां सद्याक मोती दोंगरार एक आउटपोस्ट प्रपोज केल्लें आसा. काल दक्षिण गोंयची SP आनी DYSP हांणी दोगांयनी वचून ह्या आउटपोस्टाची पळोवणी केली आनी म्हणजे जें काम कशें चल्लां ताची पळोवणी केली आनी तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे आउटपोस्ट आसा ह्या म्हयन्याच्या एंडाक सुमार चालू जावपाक शकता आनीक थंयच्यान जे सगळें लक्ष दवरपाक हे एरियेचेर बऱ्याक पडटलें अशी तांणी म्हायती दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांणी सांगलां की मोतीडोंगर ही एरिया खूब हांगा तांणी जेन्ना पळोवणी केली तांकां दिसून आयलें की खुबशी कडेन घाण जाल्ली आसा आनीक म्युनिसिपालिटीक सांगून हो कंप्लीट जागो आसा तो सॅनिटायज जातलो. ह्या आउटपोस्टाचे एक फायदो म्हणजे की थंयचे हाजेर लोकॅलिटीचेर नदर दवरपाक मेळटलीच. त्या बरोबर थंयच्यान जे लोकांक मडगांव येवपाक जावं आजूबाजूच्या लोकांक मडगांव पुलीस स्टेशनार येवपाक गरज पडपाना. थंयच तांचे केसी जावं कंप्लेन कितें आसा ते थंयच बरोवन घेतले आनीक हें आउटपोस्ट आतां ऑलमोस्ट चालू जावपाचें आसा. एक बंदशें घर मोडकरे घर आशिल्लें हातूंक रिपेर करून आतां हें आउटपोस्ट चालू जातलें. मडगांवच्या आमदारान तांणी दिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी तांणी हो जो बंद मोडकरे घर आशिल्लें हें कोणाची मालकीचें न्ही तें तांणी रेनोवेट करून दिल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर.